म्हादय खातीर आंदोलनां, मोर्चा, उपोषणां आनी भौशीक सभा घेवपी गोंयकार, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र उदक वळत म्हूण म्हादयच्या अस्तित्वा खातीर आवाज काडपी गोंयकार. मात सद्याक म्हादयचे पात्र पेड्डार करपी, बुरशे करपी कांय गोंयकार. सोबीत म्हादय आनी वांगडा पांचवोचार वाठार. म्हादयचे कुशीत पिकनीक करूंक शेनवार आयतारा गोंयच्या तरणाट्यांची गर्दी पडटा. मात तातूंतले कांय जाण पिकनीक करून परत वतना म्हादयक दिवन वतात सोऱ्याच्यो बाटल्यो, बियरीचे कॅन, प्लास्टीक कोयर आनी थर्मोकॉल. विवेकानंद पर्यावरण जागृतीच्या वांगड्यांनी पुराय वाठार नितळ केलो. म्हादयचे पात्र अशे तरेन इबाडचे न्ही, बुरशेपणां टाळात म्हूण विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज उलो मारता. आमी सुरवात केला म्हादईच्या काठावयल्यान. म्हादई जी गोंयांत येता कडवळच्यान सोनाळ हांगासर, हे आमी सोनाळ ह्या जाग्यार आसा. थंय म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान म्हादई अशी पास जाता थंय आसात. आनी तुमी पळयल्यार हो आनी अशेंच एक ट्रक भरून कचरो आमी लागीं केला आनी तो धाडून दिला. दर आयतारा जवळ जवळ 5 म्हयने हांगा पिकनिकर्स येतात आनी तेंचो येतना कचरो जो आसा तो व्हरनात. सोऱ्याचे बॉटल फोडलेल्यो, काचेचे बॉटल, प्लास्टीक कचरो, थर्माकोल सगळ्या तरेचे कचरो हांगा आसात. खूब वायट दिसता की पिकनिकर्स येतात मजा करपाक पण सगळी आपली घाण हांगा दवरून वयतात. आणि म्हणून हे जागतीक पातळीचेर अशा तरेचे बीट द प्लास्टीक पोल्युशन म्हणून एक कॅम्पेन सुरवात करपाची गरज पडली. एकदा उदकांतल्यान हो कोयर व्हावत फुडें समुद्रान गेल्या उपरांत सगळी बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब करता, वेगवेगळ्या प्रकारचे पोल्युशन तयार जाता आणि ते कमी करपाक लागून हो कोयर जो आसा तो बीचा वयल्यान खंय तरी भायर बीचार येवच्या पयलीं आनी बीच साफ करच्या पयलीं म्हाका दिसता आमचे न्हंयो जर आमी साफ दवरल्यो जाल्यार बीच क्लीन करचे पडचे ना आमकां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.